सो त्यांचे पहिले असले पार्ट 7 सो आता त्यांचे वोटिंग कार्ड परत फॉर्म 6 करून पार्ट 5 कसे ऍड झाले. सो विथ एक डॉक्युमेंटाचेर विदाउट व्हेरिफिकेशन तुम्ही त्याचे वोटिंग कार्ड कसे केले, हो एक डॉक्युमेंट घेऊन तुम्ही वोटिंग कार्ड कसे केले. आता कशें आसता when we get an application, the form 6 करता, तो fresh division. So your case is that his name has already been deleted during SIR. So आम्ही कितें करता, आम्ही BLO धाडटा. BLO does a field verification there. Suppose the BLO is giving a positive remark similar the person is residing there. Then they accept that form. It is solely So BLO किती रिपोर्ट मारला त्याचे positive accept झाला म्हणटा तुम्ही तुम्ही. BLO चे रिपोर्ट पळया न्ही, BLO मारला ऑन रेंटल बेसिस. सो तुम्ही व्हेरीफाय केले हे After रेंटल verifying the बेसिस. form with the applicant is अशें कशें आसता form आयले. We send our BLOs for field verification. Our BLOs check whether a person is ordinary resident or not. ECI guidelines even mention the person should be an ordinary resident. Now, if the person is found residing there, which means he is entitled to get his voting card registered in that place. बट जेन्ना मॅडम त्याची हे डॉक्युमेंट लावून जर डिलीट झाला की तो ते पळय हे पळय हो डॉक्युमेंट जर लावन तो मॉडेल लिगसी बिल्डी कारांजलीम रावता तो हे पळय त्याचे नावूय हांगा मेन्शन केल्लें अनिल पेडणेकर नाव मेन्शन केला तो थंय रावता म्हणून त्याचे वोटिंग कार्ड एका बियोलो तेणी डिलीट केले की तो हांगा रावना म्हणून जाल्यार दुसरो बियोलो जेन्ना तो दुसऱ्या हेचेर घालता जाल्यार कशें हांगा रेंटल I will have to कशें check दिलें with my तुमी. BLO. What is the actual factual position? I will have to open my BLO. मग अशें तुमी आतां कितले जाणांचे घातले आसतले जे रावना ते. ना आम्ही कशें आसा आम्ही आमचे I cannot go on field to check, right? So I'm sending my representative, my field पण officer. एका एफिडेव्हिटाचेर तुम्ही I will घालूं get this शकता case checked. आणि एफिडेव्हिट हे बसून ना डेट बसून ना एफिडेव्हिटाची आणि तुम्ही विदाउट चेकिंग तुम्ही एफिडेव्हिट एक्सेप्ट केली. I will check with the BLO कितें आसा तें. ना हेचेर कितें हांव सांगता हेचेर कितें स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय कित्याक हो क्वेश्चन आमी आतां आमच्या लोकल MLAकूय विचारतली प्लस आमी CMकूय विचारतली हे अशें कशें जाता तें. I'll get it checked. पूण हेचो म्हाका आन्सर जाय हेचेर म्हाका हें जाय की कशें जाणार. आता सगळे पोवन जशें तुमी सांगलात अशें दिसता की बट BLO's remark was positive. हेचेर स्ट्रीक एक्शन जावपाकूच जाय. एका पार्टान डिलीट मारले एका पार्टान डिलीट मारले नॉट स्टेईंग म्हणून आणि तुम्ही दुसऱ्या पार्टान आता कशें आसता, जस्ट ऑन when रेंटल apply? बेसिस म्हणून तुम्ही करू शकता. हे केन्ना अप्लाय केला तुमी फॉर्म 2000 सी आमकां कळना लेट अस अज्यूम SIRच्या टायमार समन वॉज नॉट स्टेईंग देयर सबसिक्वेंटली ही मे हॅव मूव्ड हिज रेसिडेन्स देयर सो दॅट इज आवर रेझोल्यूशन सबसिक्वेंटली या बियोलॉजी इन्क्वायरी जावपाक जाय की ऑन वॉट बेसिस I will conduct an inquiry in consultation with ERO and then we will get back to you. पळयता अशें कितें जालें जाल्यार I assure you we will take proper decision. पण म्हाका इन रिटर्न तुम्ही केन्ना सांगतले. This you have given me in writing. माझ्याकडे रायटिंग I'll check आहे immediately. By the end of this week I'll let you know. Because I will have to ask my BA. पण ह्याची For स्ट्रीक the एक्शन factual जावपाकूच position जाय. whether this तुम्ही person जर is घेयना residing or तुम्ही not. एक्शन घेयना जाल्यार आमकां घेवची पडटली. I will get in touch with my BLO and confirm whether this person is residing or not. So माझ्या जर रावना मागीर आमी माझें delete ऑब्जेक्शन आसा हें वोटिंग कार्ड डिलीट जावपाक जाय हेका माझें ऑब्जेक्शन आसा कित्याक हो हे तुमी लीज एग्रीमेंट हे घेवन तुमी करूं शकना. माझं ऑब्जेक्शन आसा हे वोटिंग कार्ड डिलीट जावपाकूच जाय. हें कितें कोण NOC दिला ही NOC एका ओनरान दिल्या तेका तो रावता म्हणून की तो थंय रावच कशें ना. आसता आमी 3 वस्तू पळयता एक म्हणजे तुमचो आमी ID प्रूफ घेता इफ एनीवन हॅज टू सॅटिस्फाय अस दॅट दे आर अबाव 18 आयडी प्रूफ त्याचो आयडी प्रूफ तुम्ही घेतला त्याचो आयडी प्रूफ ह्या एड्रेसाचेर घेतला. से आता एणे NOC दिल्या तो रावता म्हणून हय आता कशें आसा इफ द हाऊस ओनर is telling me that I have no objection to include this person's name in my house, I will accept it. Secondly, most primary म्हणजे importance असता ते माझ्या BLOचा report, which in this case is positive. Correct, Ugali? That is why the form got accepted. Now, if you are saying if there is any foul play being played here, I will do an inquiry to my concerned BLO. This is what I am telling you. I will check with the BLOs, and if it is not correct, then we will take remedial steps and get the name. ना पण हेचेर एक्शन जावपाक जाय. हे जाता, म्हाका yes. ऑप्शन आसा Sure. तो त्या पार्टान रावना समजलं. सो तो डिलीट जावपाकूच जाय. Don't worry. I'll get it checked. And it's the form 7 म्हणून. That also you can apply for. There might फॉर्म be 7 you can भरूनच come. त्याचे फॉर्म डिलीट केलेले. SIRच्या टायमार. SIRच्या टायमार ते डिलीट केलेले ते तो रावन आणि त्या बियोलोन म्हाका समजलें सामको कितें सांगता. त्या बियोलोन सामको रिपोर्ट दिल्लो की तो रावना म्हणून तो ती फॅमिली रावना म्हणून. सो एज पर दॅट डॉक्युमेंट त्याच्या वोटिंग कार्ड डिलीट जाले. सो एका एफिडेव्हिटाचेर तुम्ही त्याचे आसा त्याचे परत फॉर्म दुसऱ्या पार्टान घातले. तर एका पार्टान ते डिलीट झालं तर दुसऱ्या पार्टान कशें करू शकता. I will check with the BLO. I'm saying if there is any foul play here, I will take steps. I will take action. If required, we can even delete the card if it is wrongly added in that part. रॉंगलीच ते हांव माझं ऑब्जेक्शन आसा हांव जाय जाल्यार फॉर्म 7 भरला पण डिलीट जावपाकूच आता जाय. भरला तुम्ही?
फॉर्म करूंक ना पण हे तुमकां क्वेश्चन करपाचे अशें कळेल करूंक शकता का म्हणून I'll get it checked. तुमचे नाव कितें? गौरी ओळख नंबर दिले issue was that there was a name which was deleted during SIR and subsequently that name was added again in another part. So they had come here to ask us on what basis the name was added. Now, primarily looking at the documents, whatever she has shown me, I am seeing that the BLO has given a positive remark. So आमची कशी असता, we look at the, when we receive an application under Form 6 for fresh inclusion, we send our BLOs on field. Now, if the BLO's report is positive to the effect that the person is residing, then we accept that form. Obviously, we take other documents like ID proof and other documents. So in this case, seems like it was a positive case, so that's why the form got accepted. Now they are saying that the person is not residing there. Now in that case, if the person is not residing, I will reopen that case and see what is the actual position there. Ki they are wrong as a we will rectify it. Those are आम्ही पळयतले. Maybe by end of this week or फाल्यां. हांव सुपूर पंचायतीचे मेंबर वॉर्ड नंबर 5 म्हजें नांव गौरी ओळवयकर. SIRन जी फॉर्मां डिलीट जाल्लेली सो तेज्या बद्दल आमी जॉयंट मामलेदाराक विचारपाक गेल्ले. एक अनिल पेडणेकर हेचे विथ द एड्रेस प्रूफ वोटिंग कार्ड डिलीट जाल्ले पार्ट नंबर 7 सो आयज तेजे पार्ट 5 नाव एड जाला. जर SIRन तेजे डिलीट जाल्लेले की तो हांगा रावना म्हणून जाल्यार तेजे पार्ट 5 नाव परत कशें येयलें हे क्वेश्चन आमी आयज मामलेदाराक विचारपाक गेल्ले. तेजे सगळे प्रूफ आसा की तो पणजे रावता म्हणून आनी एज पर दीस प्रूफ तेजे आमी वोटिंग कार्ड डिलीट केलेले म्हणजे SIRन डिलीट जाल्लेले. त्या BLOन ऑलरेडी एक हे मारलेलो की तो थंय रावना म्हणून रिपोर्ट मारलेलो की रावना म्हणून. हे पळय अनिल पेडणेकर जो हो मॉडेल हितून रावता. सो तोच क्वेश्चन आमी हेका विचारपाक गेल्ली की ते डिलीट जाला जाल्यार पार्ट 5 तुमी ऑन द वीच बेस तेका तुमी ते वोटिंग कार्ड परत करपाक दिले. सो एकूच एफिडेवीट आसा जी कोण तरी सुहासिनी गुरुदास नायक पार्ट नंबर 5 ताका NOC दिले की तो रावता म्हणून. म्हाका ऑब्जेक्शन आसा कित्याक तो थंय रावना. हांव त्या वॉर्डाचे वॉर्ड मेंबर. म्हाका ऑब्जेक्शन आसा तो थंय रावना. सो हे BLOनी पळोवचें आनी व्हेरीफाय करून हेचेर स्ट्रीक एक्शन जावपाक जाय. तुमकां रिप्लाय येता कितें मेळ्ळा? रिप्लाय तेंच्यांनी सांगला व्हेरीफाय करता आनी आमकां कितें ते एका विका भितर सांगता म्हणून. सो आमी तेंचे रिप्लाय एका विकाक रावतली. जर आमकां तेंचे कडल्यान रिप्लाय काय येयना कित्याक आमी फुडें वयतली. होच क्वेश्चन आमी आयज आमच्या MLAकूय करतली तसो आमच्या CMाकूय करतली.